प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिव वर्तमान जावन आसा लुकाची 4थी चीट 31 to 37 पर्यंत. आनी काल आमी पळयलां की जेजू आपल्या जो ल्हानथान व्हड जाल्लो त्या गांवांत गेलो, नाजरात गांवांत गेलो आनी थंयसर त्या लोकांनी ताका नाकारलो आनी ताका थंयसर दोंगरा वयर सकयल उडोवपाक प्रयत्न केलो, पूण जेजू थंयसर थान पयस गेलो. आनी आयच्या शिवर्तमानान तो गालिलियांत कफरनाहूम नगरांत वेता आनी साबाताच्या दिसा थंयसर एक शिकवण दिता. आनी थंयसर एक मनीस आसता जाचेर देंवचार आसा, मेळो देंवचार आसा, आनी जेजू ताका पदवेन त्या देंवचाराक काडटा आनी लोक थंयसर एकदम खुशाल जाता. आनी ते म्हणटात एके पदवेन तो उलयता, ताजें शिकवण एके पदवेचें. तो फकत शर्माव दिना, फकत उतरां उलयना, पूण जें ती उतरां उलयता ती पदवेन उलयता. आनी देंवचारूय थंयसर थान पयस जाता, बेकोणी जाता, सगळें बरें जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, जेजू आमकां काल कितें सांगतालो, तो म्हणटा सुरेस्पराचो आत्मो आमचे भितर आसा. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी आमकां देवाची पदवी आसा. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जोआंची 14ही चीट कितें म्हणटा 12वी वड, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता तेन्ना जेजून जें केलां तें आमी करूंक पावता. आयज जेन्ना जेजू पदवेन त्या देंवचाराक भायर काडटा, तशेंच जेजू म्हणटा आमी जो लोक ताजेर बावर दवरता, आमी जे ताजे उतराचेर नियाळ करून आमी तें उतर शिकता, खरेंच आमी जेजूचे बावार्थी आहात. आतां ती पदवी जी आसा आमकां जेजूची आमचे भितर, त्या पदवेन आमच्यान सगळे मिलाग्री करूंक जाता, बेकोणी करूंक जाता, देंवचाराक पयस करूंक जाता. आनी भाव भयणीनो, आमी आयज जेन्ना हें शिवर्तमान वाचता, हाचेर नियाळ करता, आमी आमकां एक प्रश्न विचारूंक जाय. खरेंच आमी देवाचे पाटलावदार? खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता? खरेंच जें उतर आमी वाचता आमी ते पदवेन आमी आमच्या जिवितांत जियेता? खरेंच ती देवाची पदवी जी आमकां जेजून दिल्या, ती पदवी आमी यूज करून आमी दुसऱ्यांक सुटका दिता, दुसऱ्यांचेर मागणें करता, वा फकत आमी बिश्टींच उतरां उलयता? आमी ह्या दोतोरा कडेन वच, ह्या बँकेन वच, हें कर तें कर, सगळेंच जे आमी एडवायस दिवंक जाय तें आमी दिता, पूण खरेंच आमी जो लोक त्रासान आहा तांकां आमी आपोवन तांकां देवाची उतराची सजमणी दिवन तांचे कडेन मागणें करून तांकां आमी सुटका दिता. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, खरेंच आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाय, खरें आमी जेजूचे पाटलावदार? खरेंच आमकां जेजूच्या उतराचेर बावर्थ आसा? खरेंच देवाचे उतराची पदवी आनी देवाच्या उतराचो जो पावर म्हणटात तो खरेंच आमच्या जिवितांत आसा? वा फकत आमी मागणें करता, हें करता, नवेनां करता, सगळें मागणें करता, पूण खरेंच आमकां देवाची पदवी आनी देवाचो पावर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत दिसता? आयज जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, आमी एके भाशेन आमी नियाळ करुया. आमी चुकलां जाल्यार देवाक कडून आमी बोगसणें मागुया आनी आमचें जिवीत त्या उतराचेर जेजूचेर पोवन, जेजूचेर चोत्राय धरून, ताच्या उतराचेर चोत्राय धरून आमचें जिवीत आमी सारुया. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी पोत्तून स्वर्गार गेलो, ताणें ही पदवी सगल्यांक दिल्या जो ताजेर बावर दवरता. आनी आयज आमी जो लोक आमी म्हणटा बावरती, खरेंच आमकां जेजू आमचो दोनी आनी सोमी जाल्यार आमकां गरज ह्या संवसारान जेजू भाशेन, त्याच जेजू भाशेन असलीं कामां करून आनी आमी कोत्ता जाल्यार खरेंच आमी आमच्यान मुडी येता. आमी खरेंच जेजूच्या पाटलावदार, खरेंच आमी देवाच्या उतरान आमी रिगून आसा. जेजू आमची दाखवेल आनी आमी ते फांटे, आनी खरेंच तो पावर जो आहा जेजूचो आमचे भितर येवन, पवित्र आत्म्याचो पावर आसून आमी ती सगळें देवाचें काम करून पावता. आयज एक कितें भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी हें दिसपट्टें आमी जिवीत, हें दिसपट्टें देवाचें उतर जें आमी आयकता, ताजेर आमी आमचें जिवीत सारूंक आमी फुडें सरोया. तुमकां
आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता आनी तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.